हांव एक हिंदू भुरगो. हांव हांगासर बसोन गोंयच्या सायबा बद्दल बरें उलयता कित्याक आय बिलीव इन हिम. एका भायल्या मनशान आमच्या गोंयांत येवन जी उतरां वापरल्या ती खरेंच सेंटिमेंट हर्ट केला सर. तो उलयतालो न्हू तेन्ना तितूंतले थोडे लोक ताळयो वाजयताले. तो तरी भायलो म्हणपाचो, तुमकां तरी अक्कल आसोंक जाय न्हू, पण ताळयो मारता तेंका. हे असले मनीस आमच्या देव धर्माचेर, आमच्या कास्टाचेर, आमच्या रिलिजनाचेर उलयतात आनी तेंकां अजून पर्यंत धरूंक पावना जाल्यार कसलो सरकार हो. वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशी आसात तुमी? देवाच्या कृपेन सगळी बरी आहा म्हणून मागता. आणि थोडे दीस पयलीं एक डिस्टर्बिंग व्हिडिओ तोंडा मुखार आयली. ती पळोवन म्हाका खरेंच वायट दिसलें. म्हाका आनी अंकिताक जाल्यार खरें वायट दिसलें. आय डोंट नो अबाउट पीपल, बट म्हाका जाल्यार खूब खूब वायट दिसलें सारकें. आय विल कम टू द पॉयंट गायज. सेंट फ्रांसीस झेवियर आमचो गोंयचो सायब खूब लोक मानतात, हेर धर्माचे लोक मानतात. क्रिस्तांव, हिंदू, मुस्लीम, सीख खूब तरेचे लोक मानतात. तेतूंतलो हांवूय एक हिंदू आनी हांवूय त्या देवाक खूब मानता. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हांव तुमकां सांगूंक सोदता, सेंट फ्रांसीस झेवियर ओके गोंयचो सायब. आमी जेन्ना कांयच नासली, यूट्यूब आमी जर्नी आमचो स्टार्ट केल्लो, आय गेव माय 1.5 month गोंयच्या सायबा कडेन. तुमकां खबर आसा फेस्त आसले गोंयच्या सायबाचे, या जेन्ना फेरी लागलेली, कपडे लोक आनी कितें कितें विकताले, तेतून आमचे टायरॉन एक बाब आसलो, तेतून तो बाबडो काम करी, बिझनस करी आनी त्या गोंयच्या सायबान ताका घे म्हणून दिलें. आनी तेच्या वांगडा म्हाकाय दिलें घे म्हणून तुमच्या सारकी गोंयकार पब्लीक दिली, गोवन फॅमिली दिली, जे युकेसून गोंयान येयले, जे गोंयकार आमचे गोंयान एक्चुअली गोंयान रावतात. ओके, तेंच्यांनी खूब सपोर्ट केलो आमकां, चॅनलाक आमच्या सबस्क्रायब केले, आमचे व्हिडिओज हांगा थंय शेअर केले. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ गोंयचो सायब, सारकें न्हू. आनी आयज तेकाच एका भायल्या मनशान आमच्या गोंयांत येवन जी उतरां वापरल्या ती खरेंच सेंटिमेंट हर्ट केला सारको. आनी इट्स रियली व्हेरी पेनफूल. तुमकां खरें सांगता, हे रिलिजियस हें आसता पळय तेन्ना आमी केन्नाच, हांव आनी अंकिता व्लॉग्स बीन करिना. म्हाका आवडना लोकांच्या मदीं पडपाक बीन, म्हाका हेतून आवडना. कित्याक हें चालूच आसा. हिंदू मुस्लीम झगडी करतात लोक, देवा भितर झगड्यो करतात लोक, हें चालूच आसा. कितले फावटी उलयतलो, बट वेन इट कम्स टू गोंयचो सायब, म्हाजे कडेन खरेंच रावंक जालें ना. आनी हांवें फायनली डिसायड केलें की हांव उलयतलो म्हणून. ओके, आय डोंट नो हांव कितें उलयतलो तेतून रॉंग आसतलें, रायट आसतलें, बट कितें म्हाजे कडेन चूक जाता जाल्यार हांव पयलींच तुमकां हात जोडून सांगता, म्हाका माफ करा म्हणून. फर्स्ट थिंग, भायलो मनीस आमच्या गोंयान इनवायट जाता ओके एक इव्हेंटाक. ओके, आनी तेतून तो मायकार उबो रावता आनी सांगता गोंयचो सायब म्हणून खंय एक आतंकवादी येयलो खंय गोंयान. हे उलोवपाक तरी बरें दिसता? म्हाका जाल्यार आयकपाक आनी उलोवपाक खंयच्या खंयच दिसता. देवाच्यान तुमकां सांगता, आतंकवादी खंय हांगा येयलो खंय गोंयान, खंय सेटल जालो खंय, आनी कितें कितें नाका जाल्लें तेणी कितें उलोवंक ना, कितें किडे आनी हे ते टोटली बॅड. ओके, कोणी इनवायट केला त्या मनशाकूच हांव पयलो क्वेश्चन विचारूंक सोदता की हो असो उलयतलो म्हणून तुमकां खबर आसले जाल्यार हे मनशाक कित्याक हाडलेलो? आमचे गोंयकारांक हर्ट करपाक, आमचे सेंटिमेंट हर्ट करपाक तो असो उलयलो की तुम्ही पयला आसतले आतंकवादी, टेररिस्ट, जशे कसाब बॉम्ब ब्लास्ट करून गेलो, जसो दाऊद इब्राहिम बॉम्ब ब्लास्ट करून गेलो आमच्या इंडियेर, तेका आतंकवादी म्हणटात. आनी हेणी बाबड्यान कितें म्हणपाचें? सेंट फ्रांसीस झेवियर आमचो गोंयचो सायब, तुमी हेंका नाका जाल्ले उलोवपाक हांगा गोंयान हाडलेलो? फर्स्ट क्वेश्चन म्हाजो. हांव एक हिंदू भुरगो. हांव हांगासर बसोन गोंयच्या सायबा बद्दल बरें उलयता कित्याक आय बिलीव इन हिम. आमी आमचो 1-1.5 म्हयनो काडलेलो आसा थंय ओल्ड गोवा, आनी आमकां खबर आसा त्या देवान आमकां कितलो वयर काडलो तो न्हू. खूब वयर काडलो,
खूप म्हणजे खूप वयर काडलो. हांव तुमकां खरें सांगता, एक टायमार घरान आमचे कडेन जेवपाक दाळ आनी रोस आसतालो. आयज त्याच गोंयच्या साहेबा खातीर आमी खंय तरी वचोन आयज आमी नुस्तें हाडून बरें नुस्तें हाडून खाता. कोणा खातीर? त्याच देवा खातीर. देवाचो अपमान जाल्लो म्हाका खरेंच कोपोंक ना. खरेंच कोपोंक ना गायज. आनी मेन म्हणटा पळय ते तुमकां खरें सांगता, म्हाका आजून उगडास आसलो. थोडे तेंप पयलीं एक व्हिडिओ येयल्लेली, तेतून 2 गाडयो आमच्या गोंयान मॉडिफायड गाडयो, कार ओके मॉडिफायड करून बाबडो भुरगो भोंवताना तेका आडयलो आनी तेका न्यूजार दाखयलो. गाडी टोटली मॉडिफायड, आमच्या हांगा त्रास जाता, लोकांक त्रास केलो. तो बाबडो आपणाची गाडी घेवन भोंवतालो. त्या मनशाक विदीन 1.5 hours धरून हाडलो, गाडी मॉडिफाय करता म्हणून तेका न्यूजार घातलो. आनी हो येदो व्हडलो तुमी इनवायट करून गोंयान हाडला आनी इतले तो बडबडून गेलो आनी तो आजून पुलीस स्टेशनाचेर ना, आमच्या गोंयकाराच्या फुडल्यान ना. कित्याक? क्वेश्चन मार्क. कित्याक ना तो? कोणाक इनवॉल्व आसा तो? कोणाक मेळोन आसा? कित्याक ना तो? ओके, इट्स रियली डिस्टर्बिंग गायज. ओके, तो म्हणटा आतंकवादी कितें ते उतर आयकपाचें तुमकां कितें दाखयता हांव. तुमकां कितें दाखयता. म्हाज्या असल्या भुरग्यांनी खूब जाणांनी गोंयच्या साहेबा बद्दल ही व्हिडिओ केल्या की आमकां तो कट्टर काय भट्टर कोण तो घाटी मामा नाका म्हणून. आनी तेणी कितें कितें म्हटलां तेका हांगा हाडा. ओके, बट जेन्ना तो उलयतालो खबर आसा काय, जेन्ना तो उलयतालो न्हू, तेन्ना तितूंतले थोडे लोक ताळयो वाजयताले. तुमी म्हणटले अभी बाब तूं कितें उलयताय, तूं कितें उलयता काय म्हणटले. तुमकां दाखयता पळय, आयकोंक दिता तुमकां. कित्याक हांव उठत जाल्यार परत कॅमेरा परत सेट करचो पडटलो. तुमकां दाखयता पळय, मुद्दम आयका. ओके, इस धरती पर मुझे आज कोई बता रहा था, सेंट जेवियर नाम का जो आतंकवादी था, बर्बर क्रूर शासक था, उसकी कोई स्थान है जहां पर वो मरा था. आयका. अब उसकी ऑडियन्स ताळयो मारतात. ह्या ऑडियन्सान कोण बोल्ला आसतलो? आमी काय पॉइंट आउट करना गो कोणाक. तुमी समजदार लोक आसा जे म्हाजे व्हिडिओज पळयता गोंयकार, लोक ताळयो मारतात. ते लोक कोण ताळयो मारता खबर आसा, तेंकाय उखलून व्हरोंक जाय, तेंकाय भितर बसोंक जाय, भितर बोडोंक जाय. तेंचो न्हू तेंचे सारकी काती लोंबकूंक जाय. कोणी पुलिसांनी न्हू, आमी आमचे गोंयकार सगळे लोक भायर सरोंक जाय. आनी कोण ताळयो मारताले पळय, ते ताळयो मारताल्यांक हात धरूंक जाय पयलो. ताळयो मारतात पळया. आनी तो कितें उलयता तो पळया. ते उलयता ते आयकपाक, बरें दिसना. आनी लोक ताळयो मारतात. म्हाज्या तकलेन 1.5-2 दीस जाले तेच घुसता. लोक ताळयो मारता अशें करून. तुमकां परत एकदां दाखयता पळय, परत एकदां आयका तुमी. परत एकदां दाखयता तुमकां, आयका. इसलिए इस धरती पर मुझे आज कोई बता रहा था, सेंट जेवियर नाम का जो आतंकवादी था, बर्बर क्रूर शासक था, उसकी कोई स्थान है जहां पर वो मरा था. अब उसकी क्लॅपा मारतात. कितें क्लॅपा मारतात तुमी? कितें म्हणून क्लॅपा मारतात? तो क्लॅपा मारतात लोक. तुमकां देवा कडेन मागता हांव सेंट फ्रांसीस झेवियर गोंयच्या साहेबा कडेन मागता तुमच्या वांगडा न्हू केन्नाच कितें वायट जावन वचो म्हणून. तुमी कोणाचे तरी चेडे आसतले, कोणाची तरी बायल आसतली, कोणाचे तरी चेडूं आसतलें, कोणीय जावं शकता तो ताळयो मारता पळय तो. हो कट्टर घट्टर कोण येयला गोंयांत, तेणी आमच्या गोंया बद्दल उलयले, गोंयच्या साहेबा बद्दल उलयले, तेका तर शिक्षा मेळटलीच. पण हे क्लॅपा मारतात तेंका कितें? तो तरी भायलो म्हणपाचो, तुमकां तरी अक्कल आसोंक जाय न्हू, पण ताळयो मारता तेंका. आय डोंट नो हांव कितें म्हणो पळय तें. खरेंच म्हाका जाल्यार खरेंच वायट दिसलें. खरेंच सेंटिमेंट सारके हर्ट केले. हितून एक मनीस इनवॉल्व ना, हितून खूब जायते लोक इनवॉल्व आसा. कोण क्लॅप मारता, कोण उलयता, कोण उलयणाऱ्या मनशाक थंय उबो आसतना काय करूंक पावना. निहत्ता हात तेजे बांदलेले आसा. कित्याक बांदलेले आसा काय? तुमकां हो क्वेश्चन तुमी विचारा.
तुम्ही वचा न्ही विचारा कित्याक उलोवंक कित्याक पावंक ना, हात बांदून दवरले कित्याक? कित्याक? खरेंच सारकें आयकपाक खरेंच बरें दिसना. खरेंच बरें दिसना गायज, खरेंच बरें दिसना. आमकां ल्हान आसतना मम्मी सांगताली गोंयच्या सायबा बद्दल. आमी तेन्ना केन्ना पळोवंक नासलो फुड्यानसून चर्चीन वचोंक नासले, ओल्ड गोवा केन्ना पावोंक नासलो. जेन्ना हांव खूद बायक चलोवंक लागलो, हांव खूद वचोंक लागलो तेन्ना कळ्ळें म्हाका तो वायब, थंयसरलो एटमॉस्फियर, थंयसरलें एनवायरमेंट खंय तरी बरें दिसता. आनी हे असले लोक येता आनी आमच्या गोंयाची नांवाची घाण करता, देवांचेर आमच्या बोटां दाखयता आनी त्या खुले आम भोंवतात, तेका कोणूच हाडिना. आनी जे आमी तरणाटे भुरगे म्हाजे असले गाडयो आमच्यो मॉडिफाय करता, आमी 2 रुपया गाडयेचेर उडयता, आमी एटलिस्ट स्मोकिंग करिना, ड्रिंकींग करिना, गांजा चरस ओडिना, आमी अल्कोहोल ना, आमी कसले तरेचे व्यसन ना, जाल्यार आमच्यो गाडयो पयले काय रोखडेच 1.5 वरां भितर पुलीस आमकां अरेस्ट करपाक येतात. आनी हे असले मनीस आमच्या देव धर्माचेर, आमच्या कास्टाचेर, आमच्या रिलिजनाचेर उलयतात आनी तांकां आजून मेरेन धरूंक पावना जाल्यार कसलो सरकार हो? कितें चल्लां? कितें? फर्स्ट ऑफ ऑल गायज, जे म्हाजी हे नेवी व्हिडिओ पळोवपाक आयज हांगासर फोंडे ह्या प्लॅटफॉर्मार येवन म्हाजी व्हिडिओ पळयता, हांव तुमकां सांगूंक सोदतां म्हाजें नांव अवी आनी हांव एक हिंदू भुरगो. आनी तुमकां खरें सांगता, हांव एक हिंदू भुरगो. हांव क्रिस्तांव धर्मांक खूब मानता, जेजूक खूब मानता, सेंट फ्रांसीस झेवियर खूब मानता. म्हाज्या खुदच्या गाडयेर हांव कितें घालून भोंवता तो पळया. तुमकां क्लिप घालता ती पळया, हांगासर क्लिप घालता, तुमकां पळया कितें घालून भोंवता पळय हांव गाडयेक. कितलो मोग जेजुआ कडेन म्हाका कितलो मोग आसा तो तुमकां हांव सांगूं शकना. प्लस तुमकां एक दाखयता पळय, म्हाज्या वॉलेटान कितें आसता तें तुमकां दाखयता. पळया, हे तुमकां दिसता जाल्यार पळया. कित्याक वाय हातीर पळया कितें बरोवन भोंवता हांव तें. कित्याक? बिकॉज वी बिलीव इन हिम. आमी मानतात, आमी चर्चीन वयतात न्हू. आमी चर्चीन वयतात, आमी देवाक मानतात, आमी दर्गान वयतात, पांयां पडपाक वयतात. आमी सगळ्या देवाक मानतात. देव सगळो एकूच, हिंदू मुस्लीम हे ना. आनी हे जे कितें उलयतात खबर आसा तेच्या बद्दल म्हाज्या हिसपान सिरियस एक्शन घेवकूच जाय. म्हाका अशें दिसता सिरियस एक्शन घेवकूच जाय. ओके, दीस इज रियली नॉट एप्रिशिएटेड. एप्रिशिएट करपाचो न्हू असल्याक. हेतून एक मनीस ना, कट्टर घट्टर तो आसात, तो तर मेन आसात. तेच्या वांगडी जे थंय रावन आयकताले तेंच्यांनी बाबड्यांनी कांयच उलोवंक ना. लोक असले कदेलींचेर लोक बसलेले, लोक ताळयो मारताले. दॅट इज गूड. तुम्ही सांगा म्हाका गायज, तुम्ही सांगा कितें म्हणूंक सोदता तूं? हे मेन थिंग कित्याक जाता जाणाय, थोडे लोक कितें म्हणटा सांग, आसूं आमकां कितें पडला न्हय. आमी सुद्दां आतां कोणाचें कितें बरें करता तें सुद्दां घालता जाल्यार लोक कितें पयलीं प्रश्न आमकां करता की तुमकां कित्याक पडला. ते तुमकां कित्याक पडला अशें कोण चिंतणारे आहा पळय त्या खातीरूच अशें जाता न्हू रे अवी. एक्झॅक्टली. कांयच खूब तरेच्यो लोक व्हिडिओज करता, खूब तरेचे लोक उतरां उलयतात, खूब तरेचे लोक आपणाचे कामां करतात. ओके, कोण बाबडे काम करून करून थकता, कोण बाबडो हॉस्पिटलांनी डॉक्टराचे पांय धरून थकतात. लोक आपणाच्या आवय बापाय खातीर डॉक्टरा कडेन वयता. लोक आपणाक जायत ना, कांयच जायना म्हणून शेवटचो तोच मनीस देवाच्या पांयांक घट धरता आनी देवा कडेन मागता, देवा म्हाज्या मम्मीक बरो गेल्या पुरो, म्हाज्या भुरग्यांक बरो गेल्या पुरो, म्हाज्या पायक बरो गेल्या पुरो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. कित्याक? वी बिलीव इन हिम, वी बिलीव इन गॉड. सगळ्या धर्माचे देव एकूच. पूण हे जे केला, हांव कोणाक रिक्वेस्ट करूं की तेका बाबा घेवन यो म्हणून. CMन सांगला काल न्यूज पळयतालो 48 आवर्सा भितर त्या मनशाक खंय आमी हाडून दवरतले, खंय हांगासर गोंयान अरेस्ट करून हाडटले. रिस्पेक्ट करता तुज्या डिसिजनाचे. लेट्स सी तूं केन्ना हाडटा तो आमकांय पळोवंक जाय न्हू, आमकांय पळोवंक जाय. आनी आय वील डेफिनेटली पर्सनली हांव फुड्यान वयतलो पुलीस स्टेशनाचेर. हांवें केन्नाच असले रिलिजियस हेजे
कोणान कितें उलयलो जाल्यार हांव मुद्दम हें जायनासलो बिकॉज हांव मनांतल्या मनांत खंय तरी रागान आसतालो त्या मनशाक रागान आसतालो. पण आयज म्हाका उलोवचें कशें दिसलें बिकॉज आय फेल्ट रियली बॅड. हर एक म्हाजो व्हिडिओ पळयणारो क्रिस्तांव भाव भयण म्हाजे व्हिडिओज पळयता घे म्हणून म्हाका कमेंट मारता, ब्लेसिंग्स दिता, जेजू तुका पावल्या पुरो म्हणटा, सेंट फ्रांसीस झेवियर तुमकां पावल्या पुरो म्हणटा. आयकपाक इतलें बरें दिसता. एक टायमार म्हाका कोण केअर करिनासलो, म्हाका तोंड म्हाजें पळोवपाक कोण नासलो आनी आयज ह्याच सेंट फ्रांसीस झेवियरा खातीर, आमच्या देवा खातीर आमी आयज तुमच्या सारकी फॅमिली जोडलेली आसा. आनी हांव ह्या बद्दल उलयना जाल्यार हांव कसलो मनीस आसतलो. आनी खंय गेले इतले इन्फ्लुएन्सरचे व्हिडिओज पळयता ते खंय गेले, व्हिडिओज करता ते खंय गेले, तेंच्यांनी आयज आजून मेरेन ह्या बद्दल कित्याक उलोवंक ना. खंय तरी म्हाका एक क्वेश्चन मार्क कळो, तुमी कित्याक उलोवंक ना. आमचे जे पयलींचे जाणटे आसले ते बाबडे शिकोवंक नासतना आमच्या गोंयकारांक सगळ्यांक एक दवरताले. नवे चर्चीन वयताले, देवळान वयताले. कोण कॅथलीक आहा ते आमचे गणपतीक येताले, देवळान वयताले. हे आतांच्या घाटी मामा हांगासर येता आनी चड शापात्रा करतात आनी आमी गोंयकारांनी कितें ओगी रावपाचो ना. आनी मेन म्हणटा पळय ते गायज, आमी गोंयकार लोक, आमी मुस्लीम, हिंदू, कॅथलीक हेर धर्माचे लोक आमी गोंयांत रावतात. आमी एकामेकाक वांगडा रावंक जाय. वी हॅव टू स्टँड विथ इच अदर. तुमकां हेजोच एक उदाहरण घेवन हांव एक व्हिडिओ घालता. एका बायची व्हिडिओ घालता. मिस इंडिया आसले ते, मिस गोवा आसले 2019 काय 2018. सॉरी, तुजी व्हिडिओ हांव विदाउट तुजी परमिशन घेवन हांगासर घालता, जस्ट टू टेल पीपल. आनी त्या चेडवा कडेन म्हाजी ही व्हिडिओ तुमी पावोवची अशें हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता. ते चेडूं पळय कॅथलीक धर्माचे क्रिस्तांव, ते एवरी इयर आमचे देवा कडेन पांयां पडपाक वयता, हिंदू धर्माक मानता. जशें आमी क्रिस्तांव लोक क्रिस्तांवांक मानता, क्रिस्तांवाचे जेजूक मानता, अल्लाक मानता मुस्लीम धर्माच्या, तशें ते बाय बाबडे पळय काय बरें थंय वचोन साडी बिडी न्हेसोन खूब बरें दिसता. तेजो चॅनल वचोन पळया, इंस्टाग्राम आयडी तेजो वचोन पळया. म्हाका खरेंच बरें दिसलें. हें तुमकां एक उदाहरण म्हाजें, तुमकां क्लिप घालता, तुमी पळया. नमस्कार, माझे नाव नरुषा डिसूजा आणि आयज हांव कलांगूट कोरबाड्यार श्री शांतादुर्गा देवीची पालखीची वार्षिक आमच्या गांवांत भोंवता पळय, थंय आयज हांव हाजीर आसा. आमकां ल्हानूच पयलीं सावन आमच्या आवय बापून सगळ्या धर्मा बद्दल मान आनी रेस्पेद दवरूंक शिकयला. आनी हीच जावन आसा आमची गोंयची परंपरा आनी हीच जावन आसा गोंयची अस्मिताय. आमचें हें माणकुलें गोंय आमच्या पुर्वजांनी खंयच धर्मा बद्दल भेदभाव करिनासतना आमकां मोगान आनी रेस्पेदान सांबाळून दवरलेलें आहा. आनी तोच वेळ येयला आयज आमच्या गोंयकाराच्या हातीन, कित्याक तेंच जावन आसा खरें गोंयकारपण. पयल्या आसतली तुमी आतां क्लिप पयल्या आसतली तेजी. हेतून तुमकां कितें उदाहरण कितें गावता? आमकां चर्चीन गेले न्हू पीस कशें दिसता, पीसफूल कशें दिसता पळोवपाक. अशें दिसता साक्षात आमचो जेजू आमच्या तोंडा फुडल्यान आसा कसो न्हू. आनी तशेंच आमचे क्रिस्तांव भाव जे आमचे चवथीक येता, रोस खाता, देवाक पांयां पडटा, आमच्या देवींच्या दर्शन पळोवपाक वयता. आमची लयराई आई हेजी जात्रा आसा, आमी ताका आई म्हणटात. त्या जात्रेक आमचे क्रिस्तांव भाव कळे घेवन वयता, ओके, फुलां घेवन वयता, देवा कडेन पांयां पडपाक वयता. तांकां अशें दिसता की आमी देवीचें दर्शन घेतल्यार साक्षात सगळें प्राप्त जालें कशें दिसता. हे आमचे क्रिस्तांव धर्माचे लोक आमच्या लयराई कितले पावता, आमची लयराई आई कितले मानतात, मनांतल्यान मानतात. तशें आमी सेंट फ्रांसीस झेवियराक मानता. आनी असलो मनीस, नालायक मनीस, थर्ड क्लास मनीस, असलो फालतूर मनीस हांगा गोंयान येवन स्टेजीचेर रावन छाती फुडें काडून मायकार उबो रावन ते उलयला पळय, तुमकां खरेंच हांव 2 कानार मारूंक कशें दिसलेलें म्हाका. असल्या मनशाक पुलीस स्टेशनार दिवपाचो न्हू. असल्या मनशाक ह्या गोंयकार समेस्त गोंयकार लोकां फुडल्यान हाडून दवरपाचो, नागडो करून मारपाचो. कित्याक जाणा म्हणटा हांव तुमकां, कित्याक जाणा सांगू तुमकां. फाल्यां हेका पळोवन न्हू आनी खंयचोच गोंयकार जो भायलो मनीस न्हू 2 न्हू 10 फावटी न्हू 100 फावटी चिंतूंक जाय बाबा आमी कितें उलोवच्या पयलीं पळय त्या मनशाच्या कट्टराचे गटर जाला पळय तसो आमचोय जातलो.
आनी आमचो लॉ कितें म्हणटा खबर आसा तुमकां? आयज तेका लोक सोदता, सीएमान 48 आवर्स दिल्या, तेका अरेस्ट करून हाडटले ना न्हू. अरेस्ट करून हाडटले ना न्हू. पयशे भरले, एडवोकेट काडलो काय तो खंयच्या तरी आपणाच्या हेतून बेल करतलो आनी परत आसलो तो आपणाची लेक्चरां चालू करतलो खंयच्या दुसऱ्या गांवान वचून, दुसऱ्या भाशेन वचून. सारकें न्हू? सारखे असल्या मनशाक न्हू घालूंक जाय फोंडान. असल्या मनशाक न्हू नॉन बेलेबल ऑफेन्स धरूंक जाय. केन्नाच काडूंक जायना असल्या मनशाक भायर. तेणी आपणाचें नाक घश्टूंक जाय त्या सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या पाळा फुडल्यान वचोंक जाय आनी थंयसर तेणी नाक घश्टून चूक मागोंक जाय. म्हाका जाल्यार बाबा खरेंच वायट दिसलें. हांवें कितें तर उलयलां, वायट कितें उलयलां जाल्यार म्हाका समेस्त गोंयकार भाव भयणांनी, क्रिस्तांव, हिंदू, मुस्लीम हेंच्यांनी माफ करचो. कित्याक म्हाका मनांतल्यान वायट दिसलें म्हणून आयज हांव म्हाज्याच प्लॅटफॉर्मार येवन हांव तुमचे कडेन उलोवपाक येयलो बिकॉज आय फेल्ट रियली बॅड. दिस इज रियली नॉट अ गुड इशू. सो तुमी आयकोन घेतात लोक, कितें म्हणपाचें, तुमी लोक आयकोन घेता. ओके, तुमी डिसायड करा, तुमी सांगा गायज कितें करपाचें पळय तें. आमी पळयता केन्ना अरेस्ट करता पळय तो. आय वील डेफिनेटली जे जाग्यार तेका अरेस्ट करतले हांव पर्सनली वयतलो. आय वील डेफिनेटली गो. आनी म्हाज्या वांगडा कोण कोण येवपाक रेडी आसा ते म्हाका कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करून सांगा. अविनेश बिग बॉय टॉयज म्हाजी इंस्टाग्राम आयडी आसा. मस्तीखोर गोवन्स म्हाजी इंस्टाग्राम आयडी आहा. म्हाका भरून मेसेजी घालचे तुमी रेडी आहा टू कम विथ मी म्हणून. म्हाका बाबा स्टील म्हाका कितें म्हणूं हांव, 2 उतरां उलोवंक कशी दिसता, 10 गाळयो मारूंक कश्यो दिसता, दोनी हात पांय उखलूंक कशें दिसता, पूण आमी काय करूं शकना. लॉ, सो कॉल्ड लॉ, आमी काय करूं शकना. सो सॉरी गायज. हे कॅमेरा फुडल्यान तुमी म्हाका असो पळयता, कॅमेरा फुडलो नासलो जाल्यार न्हू हो कॅमेरा हो प्लॅटफॉर्म नाल्यार हांव इतल्यो बुरश्यो गाळयो घालता तुमकां हांव सांगूं शकना. इतल्यो बुरश्यो गाळयो त्या मनशाक दिल्या हांवें. पाड पडत ह्या मनशाचे इतले उलयला पळय तो. आनी तुमी विचारा तुमी कितले इन्फ्लुएन्सराचे व्हिडिओज पळयता इंस्टाग्रामाचेर, युट्यूबाचेर, फेसबुकाचेर. तेंच्या कॉमेंट सेक्शनांनी कॉमेंट घालून विचारा तेंकां कित्याक तुमी उलयना ह्या टॉपिका बद्दल, कित्याक उलयना, कितें म्हणून जाणा तुमी, चणे म्हणून जाणा. विचारा गायज, खरेंच विचारा. तुमचे फेवरेट कंटेंट क्रिएटराक मेसेज करा आनी विचारा. आनी काय म्हणिना हांव तुमकां.